कशें दिसता? बरें दिसता. सोबीत रुपाक गोऱ्या कातीक कितेंय सूट जाता. आय लव यू. हे नाटक म्हळ्यार नाटक न्हय, हे एक काणी, सत्य काणी, सत्य घडणुकेचेर आधारित हे एक काणी. हांव अपेक्षा, सोबीत अपेक्षा. नाटक एके काणयेचे, काणी एके राणयेची. एक्सक्यूज मी. तू कोण आणि म्हाका पूण बोल्सार हात कित्याक दवरला? बोल्सार न्हय, काळजार. काणी आमची, तुमची, आमच्या घरातली, तुमच्या घरातली, एके स्त्री जातीची. हो गा तुझ्या अवतारात चोलीन आवाज घ्या मध्ये आता. तुए ना कित्या मोगा तुए ना सुखाची अपेक्षा करून अपेक्षाची अपेक्षा सोपल्या. आता ही अपेक्षा कसली जास्त बाळगिना. अपेक्षाचो दर एक दीस झरत गेलो, तुटत गेलो. आस्त बाळगिता बाळगिता, आस्त बाळगिता बाळगिता. मॅडम रडली. आस्त बाळगीत बाळगीत रडली आणि तिवूय फुडल्यान रडली. रडपा नाटक आसपा नाटक हें दोन्ही. दोनी आसा. जाल्यार आमकां रडटा रडटा आमकां कितें गेलें उस्तोर गेलें मदीं देपे कोणालें. तुमची एक ल्हानशी वळख करून दिवया आमी. तुमचें नांव सांगा. माझे नाव उज्ज्वला मयेकर. हय हांव बिचोलेचें. हय. ज्योत्स्ना मुकेश गोईकर बिचोले. मानसी नायक बिचोली. अद्विती नायक बिचोली. म्हणजे बिचोलकारांचें नाटक. लामगांव. लांबगांव. लांब गांवांतल्यान येयलें. लांब गांवांतल्यान येयलें. लांब गांवांतल्यान येयल्या. आतां आस्त बाळगिता बाळगिता कितलीं जाणांक आस्त बाळगिता? आमी बायलां आस्त बाळगिता. मॅडम कसली बाळगिता? मायक दिवचो मॅडमी कडेन. मॅडम मायक दिया तरी. यो बेगीन यो, वयर यो. हांगा अर्दें वर जातलें तूं वयर चडोन जाल्यार. यो. तुम्ही एक बायल मनीस कितें आस्त बाळगिता? आस्त हांव एक आस्त बाळगिता की हे आमचे नाटक ते सोडून नाटक सोडून फुडलें नाटक फुडें. सोडून हांव म्हणटा म्हजी भुरग्यांची बरें शिक्षण जावचें आनी ती बरी आपल्या पांयार उबी रावची. डन. बरें. ताळयो मारच्यो. काय ताळयो बिळयो मारा गो मातश्यो. मॅडम तूं कितें आस्त बाळगिता? ही फाटां फार 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 करपाक जाय. दोतोर तुमी थंड जावं नाकात. कितें आस्त बाळगिता? जिवना कडेन कितें आस्त बाळगिता? एक बायल मनीस म्हणून. एक हॅपी लिव्हिंग. हॅपी लिव्हिंग. पीसफुल लिव्हिंग. हय. पीसफूल मेळना न्ही मॅडम. पीस ना न्ही मॅडम. तूं कितें बाळगिता? हांव न्ही म्हजी आतां नात्रां आसा धाकटी. हय. ती नात्रां व्हडलीं जावची आनी बरी शिकची. हय. बरें ती नांव वयर काडची आमच्या आजयेचें आज्याचें. वयर म्हणल्यार खंय ते फर्स्ट फ्लोराचेर सेकंड फ्लोराचेर खंय? गोंयान घरानूच अशें. गोंयान घरानूच काडचें गांवान. म्हणजे तुजें नांव सामकें. नांव कितें तुमचें? शिल्पा नायक. हांगा येयलें म्हणून जालें. नांव जालें तुगेलें. तूं कांय टेन्शन घेवं नाका. तुमी कितें बाळगिता आस्त? आमचे आतां आस्त बाळगोवपाचें कांयच ना. सगळें आस्त Action! आमचें पूर्ण जाल्लें. शी, काय बाळगोवपा ना? पूर्ण तूं म्हाका जाल्लें एक आसा. सांग, म्हाका एक सांग तूं आतां. म्हाका एक सांग. आतां तूं म्हणटा सगळें जालें म्हणटा. नुस्तेकार येता? नुस्तेकार येता तुमगेर? हय. तूं वयता नुस्तें हाडपा वयता? तूं नुस्तें हाडपा वचना वचना? नुस्तेकार येता तुमगेर येता? तुका पळयता? पळयता काय पळयना गो? पळयता. हय. दूद घेवन येता कोणू? ना तूं हाडूं वयता. हय. तो पळयता तुका पळयना? पळयता गो. आगो अजून काय जावना. आस्त बाळगीत रावपाची आमी. काय जावना. एकूच आस्त आसा म्हाजी. हय. चलता उलयता बोलता अशें. अगो तू खंय गो? तू सामकी आस्त सकयल उडयता. आतां तुवें सामकें जॉगिंग करपा आस्त बाळगोवपाची, जगपाची आस्त बाळगोवपाची, सामकें खंय उडयो मारपाच्यो. आतां सगळें जालें काम बीन सगळें करून जालें न्हू गो तुवें. सगळें जालें म्हणटकूच आतां नवी कितें स्वप्न पळोवपा मुगो. आस्त म्हणटा ती सकयल उडोवपाची ना. देवा सायबा ही आस्त मातशी चेंज कर तुगेली. फाल्यां कितें करपाची? तूं जिमा बी जॉयन जा. देवा सायबा वयर वचपाक खंय चित्त गो? वयर वचपाक खंय गो? वयर वचना गो बेगीन. वयली टिकेट खंय पयली गो? देवा सायबा तूं कितें आस्त बाळगिता? म्हणजे फक्त भुरग्याचे कितें फुडें हेच्या खातीर
ती भुरग्या खातीर आस्त बाळगिता, तू नातरा खातीर आस्त बाळगिता, तू वयर वचपा आस्त बाळगिता. मॅडम पॉलिटिक्स सोडून कितें आन्सर दी, तुजेर फोकस केला. खंयच्या खंय आस्त बाळगूं नाका कळ्ळें. कितें बाळगिता आस्त, कितें बाळगिता. आवय आस्तूच सांगले, आसपा सांगू ना. हांव एक आसता हें करता बागेचें कितें जाणा म्हाका सगळ्या चर्ची आवड आसा. थंय वचून उमेदीन सगळे रांगोळी घालप हें करप तें म्हाका व्हेरी गुड. तशें आतां तुजें वनी पण तूं हांगासर उमेदीन हांगा येयलें मायक सारको धर मायक ती बी म्हणून आसतात न्ही. मायक उजवात खंय फुले तूं सुरसुरी. आस्त बाळगोवप ही स्वता खातीर, स्वता खातीर जिवाची आपले आपल्या खातीर आस्त बाळगोवप, आपल्या खातीर, हेजे खातीर तेजे खातीर पीसफूल लायफ, यंग लायफ, सगळें लायफ आपल्या खातीर आस्त गो. आपल्या हांव भांगर करपाचें MS लोटलीकर. भांगर तूं भांगर घेवपा जालें गो, आस्त बाळगोवपाक जाय. तुजो मणी भांगर भांगर म्हणटा हे पळय ते भांगराचेर रावला. तुजी घोवाक आनी एक सलाम. 50 वर्सां म्हणल्यार फकाणां न्हू गो, ती लायब्रेरियन. नर्शी कडेन तिची छेटू मेळया मागीर. आतां लोटलीकर बावली करुया. मदीं तुमगे तूंय लोटलीकर. आय देवा तूं म्हाका कितें गड्डर म्हणटा गो. थंड बस सामकें जावं. आगो मणी ओडपाचीच नाका, मणी घालपाचो. तुज्यान जाय जाल्यार एक 5 पोना वयता आसतना घातल्या जात म्हाज्या गळ्याक. काय भिवं नाका तूं, थंड बस. एक कार्यक्रम तुजो आनी म्हाजो दवरुया. हेंगे आसता हांगा थंड जावपा पावली. मातशी राव. तूं इंदालोकारांक सांगता, कोणे इंदालो एप डावनलोड केला. आगो तुमी आस्तूच बाळगीत गो. आगो तूं शेट. आगो लोटलीकार आलें हें. आतां हो कार्यक्रम तुगेलो येतलो कित्याचेर, विंदालो एपाचेर येतलो. तो एप पयलीं डावनलोड करा. हांगच्यान भायर वचून कर गो, नाल्यार हांगा सामकें करंट मारपा लागत राव. गडगडी एप आमगेलो. पिक्चर कोंकणी पळोवपा मेळटा. सामको कोंकणी गो तो. कोंकणी कार्यक्रम सगळे पिक्चर कितें नवी गो. कळ्ळें तुका. आस्त बाळगीत सुद्दां तेजेरूच येतलें. नाटक पळोवपा मेळटा. आतां तेंचेर वळो मातशें 5 पोवना मागीर तुगे गड्डोर ती. आतां तूं रट्टा हांसलें. आतां तुमी नाटक केलें, अटक मटक बायलां नाटक. आनी बायलांनी नाटक करप म्हणल्यार फकाणां न्हू. एक तर तालीम आसता रातची, सगळीं सकाळची कामां, सांजची 6-7 कितें म्हणटा ती तालीम सुरू जाता. आनी तालिमे मागीर हें येयलें न्हू गो, तें थंय गेलो गो, तें येत ना मुगो, तें येयन जाल्यार आमी कित्याक येवं तालिमेक तर. तेंच येता नाटकाक काय कितें, तेजेरूच दवरला सगळें नाटक. आमकां काय रोल ना, म्हाका सायड रोल आहा गो, हांव बेश्टें येता गो मागीर 4 भाशण पाठ करून. आस कोण आसा तें हांगा आसा तसलोय मारुती आसा. आस्त बाळगिता कळ्ळें तुका. अशें आसता. आनी नाटकाक मागीर च्या जाय, वडा पाव जाय. कोणी मागीर भजी हाडली, ताणें कांय दिवना. पयलें नाटक म्हणल्यार शिरो सुद्दां दिवना. पयलें नाटकाक शिरो दिलो मुगो. हय सगळ्यांचें पयलें नाटक काय हें दुसरें तिसरें नाटक. आता ऍक्च्युली आमचे 5वें नाटक. तें न्हू गो, हें आस्त बाळगीत पयले फावटी केलां ना तेच्या पयलीं केलें. पयलीं जालें. जालें. आतां हें तुमगे इंदालो एपार पळोवपा मेळटलें गो. आतां तालीम म्हणटकूच सांजची 6-7 तालीम जाता. कळ्ळें तुका. 6-7 जाली की तालीम आमची जाता. 9 आवय रातची 9 जाता. आनी 9 जाली म्हणटकूच कितें जाता आमगेलें गोंयांचें शीतवाड वणवाड फाल्यांची तयारी. ही तयारी तुमी कशी केली हें आयकोन घे. तूं थंड बस, आयकोन घे. एक शब्द दुसऱ्या नाटकान आस्त बाळगिता तिका बाळगून नाटकान घेया. तिचो रोल एक जाय तुमच्या आस्त बाळगिता. हय तुमी कितें केली मॅडम तयारी. म्हणजे रातचे 9 तालिमेक वचप आनी नाटकान सगळींच बायलां. कळ्ळें तुका. आनी जो मेल कॅरेक्टर सुद्दां आसा तोय बायलेनूच चेडवानूच केला. तेन्ना हें सगळी तयारी, मनाची तयारी सोडून दी, घरांतल्यांची तयारी कशी केली. कोणाची गोंयान काय म्हणूं ना, वच म्हणलें. तो केन्ना व्हरून पायतालो म्हाका. तेजे खातीर ताळयो मारच्यो तेजे घोवा खातीर पयलीं. तुमकां कशें केन्ना अशें जालें घरान की एक दीस आतां 1 म्हयनो भर तरी तालीम करची पडटा. मग केन्नाच अशें जालें की तूं कित्याक वयता. तुगे सदांच नाटकां ही, तुमगे नाटकां सपना, पोट भरपाचें आसा हितून.
मॅडम कितें एक एक्सपिरियन्स कितें जालो अशें कांय जावंक ना म्हटलें आमी कितें करता कॉन्ट्रोवर्शियल काय ना म्हाका बेश्टें इमोशनल करुया तांकां आमी कार्यक्रमाचे बेश्टें गो पूण तांकां सांग आस्त बाळगीतान कितें जाता न्हू हें खुबशे बायलांक जाता नाटक करप म्हणल्यार फकाणां न्हू नाटक करप म्हणल्यार आतां वनीत पळय कितें ती बायल आमाडो घालता एक तरेचो ब्लावज घालता कितें तें कितें पूण हांवें उबें रावपा हें मेळटा हांगा सगळें आस्त जाता गव्हर्मेंटा जायन तितलें मागीर हें जाता पयलें हांगासर टॅक्स जावपा आतां तुमकां येदो व्हडलो हें मेवळा आतां नाटक म्हणटा तें तुमचें माचये वयल्यान आतां लोकांक बिंदालो एपाच्या हितूंतल्यान सगळ्या लोकांक पळोवंक मेळटलें आतां कशें दिसता हांव तुका तें आनी म्हणिना आतां कशें दिसता हो एक्सपिरियन्स कितें आहा की ह्या चॅनलाच्या हेजेर तुमचें नाटक दिसतालें म्हणजे पिक्चर कशें कितें तुजी फिलींग कितें आसा त्याच खातीर म्हाका रडोन रडपाक येता. येयलें बरोन येता सामकें गदगदता तूं कुसतलें येता ताका गदगदता थंड बस तेगेलें खतखत्त खंय भितरल्यान ताका रडोन येता रडप ना गडगडीत सांगप हो प्लॅटफॉर्म रडटाल रडोन घे गो आनी मातसो लोक शो पळयतलो आमगेलो ते रडले म्हणून बिचोलकान येवन हांगा रडली म्हूण तेंच नाका तूं सांग तुजो एक्सपिरियन्स कितें आसलेलो आस्त बाळगितान एक्सपिरियन्स खरेंच खूब बरो आसा हय आतां ह्या एपा वयल्यान हो हें नाटक पळोवपाक मेळटा मेळटा हय. म्हणजे चार लोकांक जे कितें रियालिटी कितें आसा म्हणजे कितें जाता कितें घडटा ह्या हितूनसून आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटलें हय. आनी ह्या लेवलार पावप म्हटल्यार सादी गोश्ट न्हू ना. आनी ह्या विंडालो एपाक लागून खऱ्यांनीच आयज आमकां म्हणजे खूब मना पासून अशें दिसता की खंय तरी आयज खंयूय म्हणजे खंयच्याय कंट्रीन कोण बसला तो ऍप डावनलोड करतलो आनी तुमचें नाटक पळयतलो आनी खुबशे आमचे अशे लोक आसा जे गोंया भायर आसा तांकां आमचे कोंकणी कार्यक्रम कोंकणी नाटकां कोंकणी शो पळोवचे अशें दिसता गोंया कडेन कनेक्ट जावपाचें आसता तेन्ना हें तुमचें नाटक तांकां पळोवपाक मेळटलें पूण एक कितें तरी एक्सपिरियन्स तुमी घरांतल्यांचें नांव घेयनासतना एकामेकाचें कोणाचें नांव घेयनासतना नाटक करता आसतना बायलांक कितें तरी एक त्रास जाल्लो कितें तरी एक एक्सपिरियन्स तुमी शेअर करपाक शकता नांव घेवं नाका अमक्यालें जाल्लें गो ना कितें सांगा